माझे नाव रोहन नायक आणि आम्ही सध्या असा उजगाव पंचायत जुरिडिक्शन नाणूस कांजा बॉर्डरीत व रोड करून हांगासून आता फाटल्यान घालून 2 महिने जाले तरी कोण अजून कोणी रोडाचेर कांय एक्शन घेना पळय गाडी कशी गेल्या पळय फूल टोटली रॉंग सायडीन गेल्या कारण कितें ते सायडीन फूल रस्तो खणला आनी कोणा वयता गाडी गेल्यार आनी हांगा 2-3 एक्सिडंट फाटल्या दिसांनी जाला। हांव एक कन्सर्न ऑथॉरिटीक इतलें सांगूंक सोदता की तुमी कोण मरतगीर मागीर हेजेर कितें एक्शन घेतलें काय म्हणून त्यान पयलीं तुमी कितें ते रस्तो पळयता एक 4 व्हिलर जाय सो 3 मीटर सुद्दां नासता हो इतलोच रोड आसा बाकीचो सगळो तुमी खणून उडयला। बेगितल्या बेगीन हो रोड करा आनी हांगा लोक कोण एक्सिडंट जावपाचो ऑलरेडी जाले एक्सिडंट कोण मरच्या पयलीं तरी मातसो सेफ करून दवरुया कारण की तुमी हांगासून गांजेसून डायरेक्ट उजगांव पर्यंत रोड सामको एक सायड कट करून उडयला। आतां तो केन्ना करपाचो आतां 10-15 दिसांनी पावस पडपाचो जाल्यार पावसान करतले पावसान म्हटल्यार हॉटमिक्स घालूंक मेळना हें घालूंक मेळना तें घालूंक मेळना तुमची रिजनां येतली त्यान पयलीं तुमी हेजेर कितें ते बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिया आनी बेगीन म्हणजे कोण मरच्या पयलीं हें जावच्या पयलीं ताका सेफ करून दवरुया। थँक्यू। तशेंच आमी आतां उजगांव सर्कला कडेन आसाय पळय हांगा परत तसोच रोड हेंच्यांनी खणला हो आतां कंटिन्यू करून चौगुले कडेन अशें तें खणात येतलें पूण म्हाका दिसता की आतां हें रोड खणटा करचें केन्ना परत रिपेर हे आतां 10-15 दिसांनी परत पावस पावलो हांगा लोकांक इतले त्रास जाता पयलींच लोक भिवतान काबार जाल्या आनी हे खणून हेंच्यांनी उडयल्या आनी हेका कॉन्ट्रॅक्टराक तो सुपरवायझर कोण तो विचारल्या तो शाणपण सांगता तुमी कोण हे कोण तो शाणपणाक घे तुका कित्याक आपूण एनर्जी दाखोव टेंडर दाखोव तो हें करता तुका हेजेर कोणी तरी पंचायतीन बेगीनच्या बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाची आनी हे कितें दिसता की हेजे कांय परमिशन ना रोड ब्रेक करपाचें पूण हो आमकां परमिशन दाखोवन हे फाटीं फुडें येता हेजेर कितें बेगीतल्या बेगीन एक कन्सर्न ऑथॉरिटीन हे एक्शन घेवपाचें आनी बेगीतल्या बेगीन कितें इश्यू आसा पळय तो सॉल्व करपाचो गाडी सगळे शॉपांनी धूल हितूर धूल त्या लागून आमी मागता की बेगीतल्या बेगीन हे कितें एक्शन घेवन बेगीतल्या बेगीन रोड रिपेर करपाचो आनी समज तेजे कडेन एनओसी ना हो रोड हे करपाचो ब्रेक करपाचो जाल्यार तेणी स्टॉप करपाचें आनी टेंडर कित्याक दाखोवचें उदक खंय व्हरता कोणाक यूज जाता कारण कितें आमकां उदकां हांगा उदक 24 hours मेळना ते 2 hours सुद्दां मेळना खाली 1 वर येता रातचें उदक हें उदक आतां खंय व्हरता कित्याक हेजेर बेगीतल्या बेगीन इन्वेस्टिगेशन जावची पडटली आनी आमकां हे उदकाचें खंय व्हरोन हें कोणाक खंयच्यो इंडस्ट्रीक दिता काय आनी कोणाक खंयच्या फार्माक घालता तेजेर इन्वेस्टिगेशन आमी करतले आनी आमी RTI घालून सगळे पेपर हे कलेक्ट करतले। इतलें मागता की पंचायतीन तरी हेजेर लक्ष घालपाचें कारण कित्याक हांगा आमच्याच गांवच्या लोकांक कितें तरी हेजो हे वायट जातलें कारण की पळय आतां ही आतां गाडी येयली आतां हो आतां खंयच्या सायडीन वयता पळय गाडयेची सायडी लेफ्ट हँड सायड गाडी रायट सायडीन गेल्या आतां गाडी गेल्या पळय फुडसून गाडी येयल्या एक्सिडंट जातलो काय ना पळय कशी गाडी गेल्या पळय टोटली सायडीन तेजी बाबडे चूक ना कित्याक ताका वयचोच पडटा हे सायडीन रोड सामको काबार जाला। हांव पंचायती कडेन इतलें मागता आनी हेजे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन जाता इतलें बेगीन ह्या रोडाचें हें करा रिपेर करा आतां पळय रिक्षा टोटली हे सायडीन रावून गेल्या हेजेर तुमी लक्ष दिवपाचें आनी बेगीतल्या बेगीन हें करपाचें। थँक्यू।